Fatki sumyawi ayah tuji sesi kakutani boksani labu Upa angkadi setia seli Tuji kulici yushike Sentosan witi putih sumya ayah Tuja karakter bagi kau Belikan itu cakuri sekau Sumyakan tuji bisa Bapa Ceni Putra Ceni Pavitra Atmaचे नावी Amen आमच्या अस्मे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सोबे आसो ख्रिस्तात हे मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो हे कुटाम तसे आमी हे देव टेंपलांत बाळका जेजू मान करूंक सांगाता मेळ्ळ्या सांगात आस आमची मागणी आमची प्रार्थना आमची तेसा आमी बाळका जेजू मुखार दवरता आनी तांच्या खातीर मागता जावंक पुरो थोड्या पोटी आमचे मागणे आयकोना म्हणले बोगणी आमचे थंय आयल्या हाका कारण कितें जेजू सांगता मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हूण पूण हांवें मागलें मेळूना जावंक पुरो आमच्या मागण्याचें लक्षण समाना तें कशें मागो जाय म्हूण जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलांत तशें पयले वाचमांत आमकां शिकयता तें समजून घेवंक प्रयत्न करया जायतो वेळ आमच्या जिणेंत मागण्यांत आमी करचिता तें बऱ्या तरेन करूंक आमी प्रयत्न करया आमी भेटोवचें बलिदान सर्वेस्परा देवा मांडच्या खातीर आमची पदकां आमी कलतेपणी वळखून घेवया हांव पातकी म्हजो गुन्यांव सरण सांगता प्रितीच्या बापा जेच्या भोव पवित्र नांवान आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाचे संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां फावय म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता आमच्या समेळांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे समेळ पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना चिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो ताचे उतर चुडी सारके जल्ले ताणे तांचेर दुकोल हाडलो आनी आपल्या उर्बेन तांणी तांची संख्या उणी केली सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब दांपले आनी 3 पावटी उजोय सकला हाडयलो एलिया तुज्या आजापांनी तूं कितलो मैमेवंत आपूण तुजे सरको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत महोनताच्या उतरान तुवें एक मेल्ल्या मनशाक मोर्नांतलो आनी पातालांतलो उठयलोय तुवें रायांक नासाक पावयली आनी अधिकाऱ्यांक तांचे काटये वयले सकला घाली
सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकालोय आनी होरे पर्वतार शिक्षाची फर्माना. फरीक पोन घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक मागली. उज्याच्या बोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी वाडले गडयेन तुका वयर उबारून वेलो. देवाचो क्रोध जलचे आदींच शांत करूंक, बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुल्यो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयती आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा. जांणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेळ्ळ्यान ती सुभागी, कित्याक आमकां एकरेंच जिवीत मेळटलें. एलियाक एका बोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या आत्म्यान भरलो. सगळ्या ताच्या जिवितांत केन्च्यायच आदिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमकोवंक जावंक ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नातले आनी मरणाक लागून ताचे कुडीन प्रवाद केलो. आपल्या जिवितांत ताणें विस्मिता केली आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो. इतले सगळे घडले तरी लोकान प्राचित केलें ना वा आपल्या पातकाक पाट केली ना. देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपडायली. देवाचे उतर हे. देवाचे उतर. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पराधाय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पराधाय संतोष पावा. सर्वेस्परास वर्सलायता पृथ्वी उल्हासो. दर्या करावळीचे गाव आनंद भोगो. कुपानी कालोख ताचे नेसार. न्यायनीताच्या सिंहासनाची बुन्याद. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पराधाय संतोष पावा. येकुजो ताची वाट तयार करता. भोवती ताच्या दुस्मनाक तो ग्रासिता. ताची जगलावणी पृथ्वी उजवाडायता. संसार सगळो भियान थरथरता. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पराधाय संतोष पावा. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पराधाय संतोष पावा. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो, तुमकां देवाची भुरगी करता आनी देवाक आप्या म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशे करता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या येसोवे आसो. Mateva परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही मागतना अणभव ते बरी जायते बडबड नाकात. यातेस्त म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हणून तुम्ही चिंतात. तुम्ही तांचे बरी करिनाकात, कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. तर तुम्ही असे मागा, आमचे बापा सर्गीच्या, जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव. तुजें राज येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. जशें आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षिता, तशें आमची बदकां बोगोस आमकां ताळ्ळें व्हरिनाका, आनी कोट्यांत हाडून तूं आमकां राख. जर तुमी हेरांक तांचे गुण्या बक्षितात, तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुण्यां तुमकां बक्षितलो. पूण हेरांक तुमी बक्षिनांत जाल्यार तुमचो बापूय तुमचो गुण्यां बक्षूचो ना. देवाचें उतार्य. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, बाळका जेजूक मान करूंक, ताचे लागची बेसांव मागून घेवंक आमी हांगा पांत्या परा सांगाता मेळ्ळा. आयतार न्हय जाल्यार स्वांत कुशीन आमी आयल्यात. ताणें दिवचें एक बेसांव कितें म्हळ्यार मागणें करचें कशें म्हूण शिकोवचें. कित्याक आमच्या धर्मीक जिणेंत मागणें एक मुख्य वांटो जावन आसा, मुख्य लक्षण जावन आसा. हर एक क्रिस्तांव मागता सकाळीं सांजेर कुटुंबां सांगता एक सुडे जिणेंत, आनी जायतो वेळ तसो पाशार करचिता. ते मागणें आमी बऱ्या तरेन करूंक जाय, आनी आमचें मागणें देवान आयकूंक जाय. सबारपोटी आमचें मागणें देव आयकनागी म्हणलें बघता आमकां जावंक पुरो. खंडीत जावन देव आयकता. आमी मागचें न्हय तें न्हय जाल्यार दुसऱ्या वस्तूंनी आमकां जाप दिता. आमी मागचेंच आमकां मेळना जाल्यार ताका जायतीं कारणां आसूं पुरो आमी नेना. पूण ताचें एक मुख्य कारण कितें म्हळ्यार मागणें आनी शेगूण सांगाता वेतात. क्रिश्चन प्रेयर इज एथिकल. क्रिस्तांव मागणें जिबेचें आनी वंटाचें मात्र न्हय, ताळ्याचें आनी बडबड्यांचें मात्र न्हय. क्रिस्तांव मागणें शेगुणाचें मागणें, काळजाचें मागणें. हें आमी समजना. आदीं समजतालें, आतां समजना. आमी जायतो आवाज केलो तर जाल्यार, जायतले आमी व्हडलो ताळो केलो तर जाल्यार आमचे मागणें आयकता म्हूण आमी पाती येता. न्ही गे, आमच्या इगर्जेनी घडटा सबारपोटी तेंच न्ही गे. तर जेजू क्रिस्तान शिकोवच्या उतराचो अर्थ कितें? तुमी मागणें करतना अणभव ते मरे बडबड नाकात. स्पश्ट आमी आयकलें आतां, जाल्यार आमी तें करता. कित्याक वय आमची गरज आसा देखून आमी परता वय तें सत. दुसरें कितें म्हळ्यार धर्मीक जिणी, सामुहीक जिणी सांगत आमी मागणें करता. सांगता मागणें केल्यार जाता तितलें आमी आवाज करीचे म्हणली गरज ना. देव आयकता. आमचे मागणें आमची आशा काळजांत तावन वंटाक आनी जिबेक येवच्या आदींच देवाक वेता. हें सत. जाल्यार आमची पिडा वचना. आमचें मागणें एथिकल, शेगुणाचें मागणें. शेगुणा शिवाय मागणें चलना. जर तर एकलो मागणें करता पूण ताचें मागणें आयकना तर जाल्यार ताचें तें शेगूण आसा गी म्हणल्यार सवाल. जर तर एकलो नोवेना वेता, नोवेन करता, भक्तीन मागणें करता, घरा वचून ताच्या सासूमाय लागीं या सुणे लागीं या घोवा लागीं उलयना, थंय झगडटा, ताचें मागणें कोणाक ताणें केल्लें?
मागणे आणि शेगून सांगाता वेतात. दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. हे क्रिस्तांव मागण्याचे लक्षण सबारपोटी असे घडना. सेगूण मुख्य शेगूण कालतेपणाचो सेगूण. देवा मुखार आमी रावता आसतना आमी खालते जावन रावूंक जाय शिवाय आमी व्हडले म्हूण चिंतचे न्हय. त्याच खातीर मागण्या विरोध असो एक आमची सूख वा पाता कितें म्हळ्यार अहंकार. वडविकाय आमची. जेजू क्रिस्त जावन ताचे आपोस्तल जावन संत भक्त जावन मागण्या करतना खालते जातात, धरणी पडटात. पूण आजकाल आमी मागण्या करतना आमी मागणें केला म्हूण सगळें आयकूंक जाय. जाता तितलो ताळो करूंक जाय, जाय तितले ताळयो पेटोवंक जाय, जाता तितले डान्स करूंक जाय. हे क्रिस्तांव मागण्याचें लक्षण न्हय. मनशाचें कशें धर्मी जिणेचें लक्षण मागणें गी, तशेंच मनशाचो मूळ अवगुण अहंकार जावन आसा. मूळ अवगुण अहंकार जावन आसा. आंजातावन तेंतान आयलो सैतान मूळ पाता जाल्यार आदावचे आमचे हर एकल्याचे मूळ पाता अहंकारा. हांव व्हड म्हूण हांव व्हड. हे मन जाती जावन आयले आनी सुण्या मदें पळयना गी एकलो आनी एक सुण्या आयिल्ल्या वेळार वचोन गुंगता न्ही हांव व्हड म्हूण न्हू. तशें आमचे थंय एक व्हडणी आसा. हांव व्हड, म्हजे मागणें व्हड, म्हजो ताळो व्हड म्हूण. न्हयच दुसऱ्या संगतींनी अहंकार आसा गी. हांव व्हड म्हणल्यार आसा गी देवा मुखार येताना जाल्यार अहंकार. हांव व्हड, म्हजो ताळो व्हड, म्हजें मागणें व्हड. वय आमचे थंय हो अवगुण आसा. हो मूळ हातान उमटून आमी उडोवंक जाय. हांव जाणा एका पिरकेचें दारूल आसतालें फेस्ताक एकल्यान 10 लाख खर्च जाल्यार कदने मारन दारूल आसा आनी एकल्यान येवच्या वर्सा 15 लाख. ताच्याक हांव व्हड म्हूण दुवर न्हय गी. तितलें पिशेपण आमचे थंय धर्मीक जिणेंत येता. हो अहंकार न्हयच दारूल आसच्यान येता, मागण्यांत येता. आमी पळयना गी बायबलांत फारिजेव मागण्या वेताना हांव तितलें दिता, हांव इतलें दिता, हांव ताच्या बरी न्हय, हांव बरो मनीस म्हूण देवाक सांगता. देवाक वचून हांगाय कितलो बरो म्हूण. आनी जेजू सांगता तो पातकी फारीजेव पब्लिकान देवा मुखार नितीवन जावन गेलो म्हणून. आमी मागण्या वेताना आमचें तें कालतेपण आसा गी म्हणल्यार सवाल. आमी चिंतचे हांवें कशें सामा, म्हजें स्थान सामा, हांव देखीवन जावन आसता. तुमी सगळ्यांनी हांवें केल्ल्या बरी करीत म्हणून हांव मेलपांत जावन आसा. तूं मेलपांत जाल्यार ही मास काड, ही म्हाजी बस थंय बस तूं. वय तुका सीमास करया, जेलो घालया. मागण्या करताना आपूण व्हड म्हूण आमी चिंता. हेंच सत आयच्या वांजेलांत आयच्या पयल्या वाचपाक आमकां दिसून येता. आतां आमी वाचपाक या. पयल्या वाचपान एलिया प्रवादी विशयान आमी आयकता. एलिया प्रवादीक देवा थंय चड बावडता आसलो, कडपा बरी बावडता आसलो. दुसऱ्या सगळ्या प्रवादींक आकाश रायान जीवशे मारले जाल्यार हो मागणे प्राजितांत जी येतालो. सगळे आलतारी ताणें मोडल्यो त्या रायान. प्रवादी जीवशे मारलो. हो थंय प्रवादी मुखार येता आनी म्हणटा कित्याक तूं निजा देवा पातये नाय. आज जावन 3 वर्सां आनी 6 म्हयने पावस जावन दव जावन हांगा पडचो ना म्हणून. कित्याक तो तशें सांगता? त्या रायाक जेजाबेल म्हणली राणी आसली. ती सिरोफिनिशियन निजा देवा पातयेनातली. तिचो देव बाल पावसाचो देव. तिने शिकयताली बाल वरून पावस येता म्हणून. इलिया ताका सांगता म्हज्या उतरा शिवाय पावस जावन दव जावं येना म्हण. 3 वर्सां तशेंच घडलें. खंय गेलो बाल? खंय गेले जेजाबेल? तशेंच परतून तिच्या प्रवादींक 850 प्रवादींक आनी आपूण एकलो एकसुरो जावन मुक्राहा म्हणल्या जाग्यार सॅक्रिफीस भेटयता आनी थंय सर्गीत उज जावन उलपायता.
ताका धरूंक आयिल्ल्या दोगा सैनिकांक सेनाधिपत्यांक उजवान उलपायता. जॉर्दन न्हंय आपणाचे शॉल मारून 2 वांटे करता. मेल्ल्या विधवीच्या पुताक जीव करता. कित्याक ताचे थंय असले मागणे आनी शेगूण. तो मागणे करतना म्हणटा, देवा तूं म्हजे मागणे आयकताय म्हूण हांव जाणा. देवा म्हजे काकुळट कर, म्हजे मागणे आयक म्हूण. आनी हर एक फावटी ताणें केल्ले मागणे देव आयकता. ताणें तोंड दामच्या आदींच आयकता. तोंड दामच्या आदीं मागणे ते फळ मेळच्या आदीं मेळ्ळा म्हणलें भोगता. आमकां समजता हे भोगच्या फळ मेळच्या आदींच तसो फळ मेळ्ळा म्हणलें म्हाका स्वस्थ जाता. पूण शेगूण आसूं जाय. सबार पोटी तो शेगूण ना. अशें आमचे मागणे निर्फळ जावन वेता. आतां वांजेला की आमी जेजू आपल्या शिसा म्हणालो मागता आसतना अणभव ते बरी जायते बडबड नाकात. वांजेलाची उतरां ही यथेस्ट म्हणून मागणे केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण तुमी चिंतात. व्हडल्यान बोब घाल्यार देव आयकता म्हूण देवा काडना न्ही. गेली बोब हय कोणाक आपय चड बोब घालता जाल्यार चड आपया. पयशे खर्च जाल्यार व्हडना. असलें चिंता पिशेपण आमचें थंय आसा. पिशेपण आसा. पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करया. पोरनो सल्लो नवो सल्लो क्रिस्ताची शिकोवन आमी उक्तें करया. तो कितें शिकयता. कित्याक आमी अणभवट्यां बरी जियेता. मागण्यांत अणभवट्यां बरी जियेता. आमचो अहंकार मागण्यांत कित्याक दाखयता. ह्या राजकीय मनीस तांच्या राजकीय जिणेंत अहंकार दाखोवंक पुरो. आमी मागण्यांत पवित्र जाग्यार अहंकार दाखयता न्ही. तर आमी कितें करी जाय. पयले सुवातेर देवाची खुशी कितें गी म्हूण समजूंक जाय. जेजू क्रिस्त आमच्या बापा म्हज्या म्हणलें मागण्यो शिकात. देवाची खुशी ताचेर ह्या संवसारांत येयचय. म्हणजे हर एकल्यांनी साल्वार जायचें म्हूण. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. देवाची खुशी जाय जाय न्ही म्हजी खुशी. तेंच जेजू क्रिस्त शिकयता. तें आमकां पडोवन वचना. देवा हांव सांगता बरी जाय सारकें कर. थंय अहंकार. आनी दुसरें कित्याक आमी मनीस आमकां दिसपडटो ग्रास जाय जेवण जाय. आमचे थंय कसो आसा. देव आमचो बापूय कशें भुरग्यां बापायक मागणे करता गे मागता गे तशें आमी देवा लागीं मागता. तें कालतेपण आमचे थंय आसूं जाय. पूण ताका एक मुख्य लक्षान आमी देव कशें आमकां बक्षीस जागी तशें आमी पेल्या बक्षूंक जाय. एका उतरान सांगचें जाल्यार भाव भयणीनो तुमीच चिंतून घेयात कितलो वेळ आमी मागण्यांत करचीत. हांव सकाळीं उठलेल्या वेळार मिसा वेतना सांजेर आल्तारी मुखार कितले मागणे आमी करता. तें बऱ्या तरान केलें तर जाल्यार आमकांचो फायदो न्हय गे. आमी कित्याक अणभवट्यावर बोबाट घालता. कित्याक बोबाट घालता. वांजेला विरोध कित्याक आमी चलता. मागणे आनी शेगूण सांगाता वेतात. आवर प्रेयर इज एथिकल प्रेयर. आविलाचे सांत तेरेस मागण्या विशयान बरय म्हणल्या बरा शेगुणा विशयान बरयता. शेगुणाची वाट संपूर्ण गायाची वाट म्हणल्यार ग्रंथांत. आमचे तें शेगूण आसात घेवन पळोवंक जाय. आमचें काळीज आमची मोत आमचो संबंद आमची दिश्ट कशी आसा घेवन पळोवंक जाय. तें जावन आसा तो जावन आसा शेगूण. बऱ्या शेगुणान आमी मागणें केलें तर जाल्यार खंडीत जावन देव आयकता. आमेन. Papa kami kutimu Nishani timu kacityu bukti madu Mukan tuka urpung ayam surga
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मनान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी तुजे लागीं कळतेपणी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळयान सर थंय आमी तुका दिन वासो फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबा तुजी तर महिमा वाकणटा. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोंसोवच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराची रगात. पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारावतलें हें म्हज्या उडासा करात. Borta so good purgatoria. Sumyachi su tuje mora ami samartha tuje pura jivan Ami purkuta
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सोडोवण्याची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांता आनी दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवताले आम समेस्तां पवित्र आत्मावरी एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा ओके पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळे या जे वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पूर्ण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मनीची काकूत कर तांकां तुजे सगळें मेल्ल्यान समेस्तां तुज्या पजोळी मुखामोळ पळोवन फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता आमकां मर्या देवाच्या माये सांगाती सांज तुजो पती भाग्यवन धर्मदूता आनी सरकारान तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सत्संच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससना आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितां संस्कार आमकां दी सर्गींच्या बागाडे आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ता येणे बरोवशानच रयताले आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सरकांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं भाव भयणी णवात आमी एकामेकाक शांती पाठवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सहभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन स्वाती को ताकशिला देव्या तुझ्या दादूसाला ये जिस तू ये
तुझ्या ये जेजू तू ये काळ समुजा घे म्हाका तू घे गोपा तुझ्या Cansadamu jiwaku lelah, hingga tujuh rakung raulah. Kalau niwa jago teriklah, muka kira tasir panglah. Cansadamu ujunglah. तुझ्या राखून रावला काळो पिवा जागत वेगला मोगा किर ताचेर पाकला ये जेजू तू ये काळ समुजा Pratuya प्रीतीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले या तुझ्या मोगाच्या येवजेने पासोद वो दिसपरत यज्ञ संभ्रमवण जेजूच्या नांवान आटापलेले तुझे सडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतपणी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां तूं फावो कर आनी मरतना तेंचें नांव आमी विश्वासान उसारूंक सर्गा तुका सस्तां वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतपणी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा समी सवतरच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिड्या गुंकून देवी वैद्य नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांशी केलो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक त्याच्या सर गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता आतां आमची ते बाळका जेजू मुखार दवरया आमकां मागणें करून शिकय सोम्या म्हूण मागया सांगाता म्हणया ये भगवान जेजू बाळका तुजी सेवा आसता आनी तुजो वांकडो सांगून आसता तुका पातळी म्हटल्यार सगळ्यांक जायना आनी तुज्या पेसा बरोबर आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयस जावन तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक चिंता तशी आमची पत्तां बगोस आनी आमकां दाणे पडूंक नाका पूण आमकां आनी देवाचो पोत मनीस जालो आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पयस जावन तुझे राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं
आनी देवाचो पोत मनीस जालो आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पयस जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे पिळ्यांक बक्षिता तशी आमची पत्नां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण मेळटा आनी देवाचो पोत मनीस जालो आमच्या मदीं नमान मरिये गुतपे मरुले समी देव ती सांगता स्त्रियां भितर तो सदैव आनी सदैव फॉल्ट यूज चेंजेस आनी देवाचो पोत मनीस जालो 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 महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांगाल महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांगाल आनी महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांगाल आनी आमचे मागणे सांगात म्हणया ये आजा पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचे एका गुरुचे दृश्ट घालून तुझे मुखार संपूर्ण मागता तुझे कधी मोठे घडलेल्या मोवाळ काडीस आमची मागणी स्वीकारसली आनी इतल्या तेका मागची कृपा आमकां दिवली काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी गुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगाता आमी तुका वर्णिच्या बाळका जेजून आमचेर गेल्ल्या बेसां खातीर उपकार बावडून म्हणया ये बो उदार बाळोक जेजू तुझे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या देवाच्या उपकारा खातीर आमची आर्गां आमी पळयल्या तुजे काकुळटी आमी वर्णी केल्या तूं जावन असो आमचे देव कसले सांबाळना आमची सगळी खातीर दवरता तुज्या आजोबाच्या मजमेरका तुजी भक्त सगळ्यांनी विचारली सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिली आनी तुजी कारणाची देवी बळी बळका जेजू आमेन आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जेता आनी रास करता सस्नच्या सस्न सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर पदवे जेजू बाळका तुझे समोर आफती येता तुवें केल्ले सबोरे कोण आमी याळता कष्ट खूब जारे काळजांकी उसाळ दया कर म्हूण आमी पळयता मनशा पोवनान वाडून तुजे बरा सालीन बोळी मोनाच्या दूख आमकां भावा पुरुषा मोका मायका जीव आमकां तूं उर्बेस कर मनशा पोवनान वाडून तुजे बरा सालीन बोळी मोनाच्या दूख आमकां भावा पुरुषा मोका मायका जीव आमकां तूं उर्बेस कर मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान